आतां म्हाका तुमी एकूच एक्झाम्पल बारीक हांव राजकारण उलयना कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा खूब जाण येता आतां म्हाका सांग कोण आसा ऑपोजिशन कोण आसा हांगा कोण तरी येता कोण येना खंय आहा ते न्हिदले काय तांकां विचारपाची गरज आहा कारण इलेक्शनाक आतां फुडल्या वर्सा आतां खंयचे इलेक्शनाक जागे जातले कॅन्डिडेट जातले खूब जाण तेंच्यांनी कॅन्डिडेट केन्ना मरणाक सुद्दां ते वचोना साखर घालपाक बारशाक तरी वयता पूण मरणाक वयता तो सगळ्यांत श्रेष्ठ मनीस कोणाचे कसले बऱ्या वायटाक कसले कामाक ना ते पूण इलेक्शनाक म्हणटले आय एम द कॅन्डिडेट म्हणटले आई बरी म्हणजे काकी केन्ना जागे येतले आनी मुद्दम सांगता तुमकां असल्यांक दारार घेवन चपलांनी मारा कारण कितें आसा हे कॅन्डिडेट न्हू देवाचे म्हाजे उलोवप स्ट्रेट कितें हे मागीर म्हणटले आतां तुमकां खबर आहा चेहरे तुमी वळखता कोण कोण कामां कोणा मरणा सुखा दुखान पावले पळय ते सगळे हेचे कडेन आहा पात्रांवा कडेन आमच्या उब्या तटस्थपणे रावा कित्याक सांग आमी काम करता कितें तेजो श्रेय आमकां येता आनी आमचो श्रेय तेका वयता कारण टीम वर्कान सगळें काम केलें न्हू डेव्हलपमेंट पावलो कोण हाडूंक शकना आनी तुमी जर ही जनसमुदाय जर आमच्या बरोबर आसले हेचो मोग आमकां हेच्यान व्हडलो मोग ना तुमच्यांनी सदांच आमकां तुमच्या काळजान दवरपाची गरज आहा बाबाच्या काळजान दवरपाच्या तेन्ना आमी फुडें चलोवंक शकता इतलीच म्हाजी 2 उतरां परत एकदां तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा गणपती बाप्पा रिस्पेक्ट जय हिंद जय गोवा थँक्यू आमच्या ह्या वाड्याच्या खातीर आयज परत एक उमेदीचो दीस जावन आसा हो जो जेन्ना पूल तेजी कंडिशन आसले तेन्ना आमी त्या वटेनसान ह्या वटेन येता आसतना आमकां दिसतालें आमी पोलतड मारतले काय ना अशें दिसतालें पूण हे सगळी ही परिस्थिती पळोवन आमच्या सरान गेले त्या फाटी आमकां वचन दिल्लें की आपूण हें करून दितलो हेच्या बरोबर बाकीचेंय काम करून दितलो म्हणून पूण आयज हें खरें करून दाखयल्लें आसा हेजेर कितें दाखयता की सर एक फाटी उतर दिलें तर तें काम करून दाखयता हो जो ब्रिज आहा हो 50 बारीक न्ही 50 लाखाचो हो ब्रिज आसा त्या बरोबर तशेंच 20 लाखाची पळय हांगा रिटेनिंग वॉल बांदली आहा तशेंच आनीक पळय हांगा भोंवतणी सगळे आनीक रिटेनिंग वॉल आतां बांदपाची आहा तेच्या मागीर ती आसा ही सगळी कामां आमची जी सरान उतर दिला त्या प्रमाणे ही जातली मोविन गुदिनो म्हळ्यार कितें डेव्हलपमेंटाचें नाव दुसरें मोविन गुदिनो मीन्स डेव्हलपमेंट लाडके आमदार आनी मंत्री मोहीन सर आसा हाजीर एकूच सांगपाक सोदता की दिसपाक धाकटो ब्रिज आसतलो पण जे वाठारांत लोक रावता पळय तांकां हो इट्स लायक अ बीग फ्लायओव्हर कित्याक आमकां खबर आहा 2-3 वर्सां पयलीं कितले त्रास जाताले पळय हांगा क्रॉस करपाक सो सर हेका म्हणटा एक्चुअल डेव्हलपमेंट ग्रासरूट डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी व्हडले ब्रिज बांदता हे बांदता पण हे दिस इज एक्चुअल डेव्हलपमेंट सो आमी ब्लेस्ड आहा की आमी सरा वांगडा आहा आनी इतलो बरो आमदार आनी मंत्री गावल्लो आमकां की कंटिन्युअसली तो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून काम करीत आहा नॉट ओन्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल गोवाक लागून काम करता तो सो एकूच मागता की असले मनशाचे पाट केन्ना सोडनाका तुम्ही पळयतले हो ब्रिज असो इतलो वायट परिस्थितीन आसलेलो ब्रिज सारको कोणाक एक मेन एमर्जन्सी व्हेकल हांगासून क्रॉस जातली जाल्यार त्रास जातालो इतलो वायट परिस्थिती सायडीचे धोडे पळय जाल्यार लोकांचे खूब त्रास जाताले पूण सरान आमकां सरीत पयलींसून उतर दिलेलें आसा की तुमकां वाडेकार आपूण आसा न्हू आपूण आसा सराचे सदांच आमकां उतर आपूण आसा आनी हो सर आमकां आमची आपली उतर जी दिता ती सदांच पळोवन हो ब्रिज जो आमकां सरान जो करून दिला हे खातीर ह्या वाठारांत जे हे स्थानीक जे आसले आमचे 2 वाठार जाल्ले वाड्या आनी एक चाफरान कसो हो आयज मजबूत आमकां घट सरान आनी करून दिलो ह्या बाबतींत हांव सगळ्या चाफरान आनी वाड्याकारांच्या वतीन हांव सराक देव बरें करून म्हणटा आणि सराचे ते लक्षान येयले तेन्ना गाडी एक्सिडेंट जाता सराक मेसेजी पावयल्ली आणि ते सरान लक्षान घेवन हे कलवटाचे काम प्रोसिजर स्टार्ट केलो आणि प्रोसिजर स्टार्ट करून सरान इमिडिएट तो कलवट बांदून घेतलो आणि आयच्या डेटीक त्या हेचेर कलवटाचे 2-2 गाडयो वयता एट द टायम पयली एक गाडी पण सुटना आसली त्या बद्दल सराक हांव सगळ्या वतीन देव बरें कर म्हणटा सराक तुम्ही म्हाका संधी दिली तुमचो प्रतिनिधी म्हूण तुम्ही म्हाका धाडलो 3 खेपे धाडलो म्हाका याद जाता 2012 इलेक्शन 2012 इतले कठीण परिस्थितीन तुम्ही म्हाका निवडून हाडले तेन्ना म्हणटा हांव काँग्रेसीचे आसलो बीजेपी वेव तूं गेलो म्हूण अशें ना त्या लोकांचो विश्वास म्हाजेर आसा म्हाका म्हाजे सद्दां चड करून घट प्रमाणात हिंदू भावांनी भयणींनी म्हाका सांबाळला म्हाजेर विश्वास आहा एक तरेचो तेंचो आनी हांवें तांकां चॅलेंज घेवन तेन्ना बाब परिकर म्हणनाका बाब दवलीकर म्हणनाका 12 फाड्यो तेन्ना हांवें डिसिजन घेयलें हें जावपाकूच जाय आज खुशी भोगता की एरी ब्रॉड ब्रिज ही जाली म्हणी खरें ब्रिज कशी 2 गाडयो क्रॉस करपाक मेळटा आनी ही बिल्डींग म्हाका दिसता एक टायमार लोक चिंत्तालो आसतलो कशें आमी भायर सरतले इतल्यो गाडयो आतां व्यवस्थीतपणे भायर सरपाक जाता दिस इज कॉल्ड रियल डेव्हलपमेंट म्हाका तुमच्या आदाराचेर तुमच्या फोर्साचेर कितें कितें कामां केल्या ती सांगता मुद्दम जॉगर्स पार्क आमचो इतलो सुंदर प्रोजेक्ट आहा सगळी बिल्डींग कांयच सुंदरता ना
सो टू ब्युटिफाय दॅट एरिया आमच्या लोकांक एक एक्सरसाइज करपाक वारो घेवपाक सकाळी सांजचे वचपाक हे हांवें करून दिले आनी आनीकूय आमी आतां ते सुंदर करपाचे आसा तुम्ही पळयतले आनी 6 ते 8 म्हयन्यांनी कितें तोच पाक कितें दिसता तो. दुसरें एक सांगता मुद्दम डेली म्हाजे टिका येताली न्यूजपेपराचेर आनी चड करून हेराल्डाचेर तेन्ना खंयचे क्रोमा ते आहा ती बडी पडना आनी म्हाका खात्री आसा फुडले खेपे सुद्दां कशेंय बडी पडपाना आनी हांवें आमचे व्हडले व्हडले लिडरांक सांगलां तुम्ही जाय ते करा जाय तितले पयशेदाराक करा हांव तोंडार सांगता हांव परत येता म्हणून सांगलें तांकां कित्याक म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आहा हें हांव तुमकां आदींच सांगता हें ओवर कॉन्फिडन्स न्हू पूण म्हाका हांव जाणा कशें हें चलता तें बारीक कामां म्हण नाका मोठी कामां म्हण नाका आमी सदांच केल्ली आसा आजूच 3 लेटरां लाडली लक्ष्मी आनी सँक्शन जाला बिफोर दीस आनी 25 लोकांचे 25,000 सीएम रिलीफ फंड गरीब लोक अनेक स्कीम खंयची स्कीम हाडून दी आमी लोकांचे मरेन त्यो स्किम्यो सदां पावयता पावना अशें ना आनी काम करता तेन्ना उमेद केन्ना येता जेन्ना तुमी इतले व्हडले संख्येन येयला प्रत्येक उलोवप्यांनी सारखे म्हाका दिसता बरे भाशेन म्हणजे एक एक्सप्लेनेशन दिले ते मातशें डिले जाला पूण आमचो न्यू टॉयलेट थिंगा हांवें बांदला तेच लोकां पासून सायडीन थिंगा पुलीस आउटपोस्ट येता आमचो प्लॅनिंग आनी थिंगा बसपा बरे भाशेन एक सुविधा येतली जी पयलीं केन्ना नासली तेच भाशेन हांव समजता हांगा चिकालीम पार्क हांव ताका म्हणटा तो जॉगर्स पार्क आनी चिकालीम पार्क प्रिन्स्टोन आसले थिंगाय काम सुरू जावपाचें आसा बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन थिंगाय लोकां चलपा तुमकां वयर गेले काय चलपा वॉकिंग ट्रॅक आसतले आजूच म्हाका सेल्फ हेल्प ग्रुप जे हांव इनॉग्रेशनाक गेल्ले रिक्वेस्ट करतले आमकां एक बरो बाजार कसो जाय सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें आमी चकली करून दी लाडू करून दी बाकीच्यो वस्तू करून दी त्यो विकपा आमकां कंटिन्युअस बेजीस बसपा जाय एक्झॅक्टली तसलोच बाजार थिंगा प्लॅन केला तेच भाशेन फंक्शनां करतलो जाल्यार थिंगा एक सुवात केला वेग तरेचे थिंगा आमी सुविधा आमच्या लोकां पासत केला महिला लागून केला युथा लागून केला सगळे जनरल पब्लिका लागून केला